विज्ञान हांगा सगळो आमच्या गोंयानूच न्हू देशानूच जगभरान सगळ्यांक थैमान घातलेलो आसता आनी सगळे आमची जिवनाची शैली आसा पळय ती अस्तव्यस्त करून उडयल्ली आसा. ताका लागून आमचे नॉर्थ गोवाचे आमचे एरियाचे खासदार श्रीपाद भाऊन आमकां हांगा ही धाकटीशी मदत धाडलेली आसा. ताका दिसलें की आमचे खंयचे पायलट भाव आमचे दिसा दीस आमचे खंय लोक आपले पोट भरता, रिक्षा चालक तशें मोटरसायकल का टेम्पो छोटा आसता ताका कितें तरी आपूण मदत करतलो म्हणून अशें त्यांनी गोंयभर आमचे आपले विविध गांवांनी हे प्रोग्राम केल्लो आसा. तशेंच ताणें आपल्या हांगासून तो येवपाक शकलो ना, आयज खंय दिल्ली गेलो पावलो ना म्हणून ताणें तेंचे ऑफिसाचे सेक्रेटरी सुरज नायक बाई तांकां घाल्लेले आसा. तशेंच आमचे नॉर्थ गोवाचे अध्यक्ष जीपीचे अध्यक्ष आनंद सर, तशेंच आमचे पेडणा तालुक्याचे मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णदास गांवस आनी आमचे एक्स-झेड-पी आमचो भाई हांगासर आनी तशेंच तुमी सगळे हांगासर जमलेले आसा. तशेंच तेंची ही भेट आमी धाकटेलीशें एक खाडीचो वांटो म्हणून भावून आमकां धाडलेलो आसा ती आमी ग्रहण करया. आयज कोणाक खूब लोकांक रोजगारूच ना आनी जे आमचे गांवांनी बारीक बारीक लोक आसा जे आमी म्हणटा हाती वयल्या पोटा वयले जे म्हणजे आयज जोडून आजून खावपी लोक रिक्षेकार जावं आमचो गरीब आमचे पायलट भाव जावं आनी खुबशे लोक आमच्या तेंचे कडेन कांयच आनी साधन ना कितें जोडपाक कितें खावपाक. खंय ना खंय मदत मेळची म्हण प्रत्येक प्रयत्न करता. आमी तसो प्रयत्न केलो, पंचायत प्रयत्न करता, लोकल आमदार प्रयत्न करता, लोकल हांगासर पंच प्रयत्न करता. आमचो आतां खासदार माननीय श्रीपाद भाऊ याने आपले कर्तव्य समजून ही आयज आमच्या गांवांक खंय तरी मदत करपाक प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यांक खबर आसा की आमकां सगळ्यांक पावोवंक शकना पूण खंय तरी त्या निमित्तान आपल्या गरजवंत खंय तरी कोणा लोकांक एक पावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा जेणे करून तेचे एटलिस्ट पयलीं तेजे खंय तरी पोट भरचें आनी हेच्या नंतर एटलिस्ट ताका थोडोसो तरी हातभार लागतो तेच्या जिवनाक म्हणून प्रयत्न केल्लो आसा. हांव ह्या निमित्तान खरेंच भाऊचे हांव आभार व्यक्त करता. ह्या प्रमाणे जे आमच्या इतर भागांचे आमचे थोडेशे भाव आसतले पायलट जावं रिक्षेकार जावं बसकार तांकां शेजारचो मदत हात दिवचो जेणे करून आमचो हो ग्रामीण भाग तालुको हांगा हांगाचे व्हडले रोजगार संदी उपलब्ध नासतना ह्या लोकांक कांय ना आदार नासता बारीक रोजगार गेलो जाल्यार तर तांकांय भाऊन मातशें हेचे लक्ष दिवन तांकां जर प्रयत्न करचो. टॅक्सी व इतर घटक असे बारीकशे लोक जे धंदो करतात ज्यांचो धंदो गेले 2 महिने बंद आसा आनी हांकां मदत करपा लागून श्रीपाद भाऊन पणजेचे सगळ्यांक दिले. ओल्ड गोवा, करमळे, मार्दोळा, मंगेशी ती एरिया सगळी घेतली. म्हापसा, हळदोळा, काल थिवी दिल्ले, पर्वरी, सालेगांव, अस्नोडा अशें करता आसतना तुमचे सरपंचा थंय ऑफिसा आयल्यो आनी आमचे पेडणेचे हांकां दिवपा जाय म्हणून सांगलें. पंच मंडळीन सगळे हांगसरले तांकां सांगलें तूं तयार हें कर दी म्हणून सांग हें म्हणून ते कार्यक्रम दवर. एक्चुअली काल दवरपाचो, काल 2-3 कार्यक्रम आशिल्ले म्हणून आमी आज दवरला हांगा. भाऊक अकस्मात दिल्ली वचचें पडलें पूण भाऊ दिल्ली गेला काल स्पेशल विमानान. हांव फक्त सांगता की सामकी हें वाटा बारीकशी मदत ही भाऊन ती केल्लीच आसा. त्या बरोबर ह्यो गुळयो हांगा पावना ज्यो कोरोना जावचो न्ही म्हणून प्रिवेंटीव घेतात 3 दीस घेवपाच्यो गुळयो ह्यो सगळ्यांनी बाकीच्यांनी सुद्दां घेवच्यो. सगळ्यांक दितात तितले. त्या बरोबर मास्कां बाकीच्यांनी सुद्दां घेवची. ते आमी धान्य फक्त तेणी लिस्ट दिला ते पद्दतीन हाडलेले ते सगळ्यांक म्हणजे पावोवन घेवचे आनी मागीर हे उरिल्ले हे मात सगळ्यांनी घेवचे आनी तेंय सगळ्यांनी घेवचे मास्कां. येदे मोठे संकट येयल्लें आसा की म्हाका दिसता म्हाज्या लायफान आनी म्हाज्या पेक्षा हांगा खुबशे जाणकार आसतले म्हणजे वयान सुद्दां जाणटे आसतले की अशा पद्दतीचे व्हायरस म्हाका दिसता जगार केन्नाच येयल्लेले ना. पूण आज मुद्दामून सांगून दिसता की ज्या वेळार आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आमकां हाक मारली की प्रत्येकाचे सहकार्य जाय. प्रत्येकाचो हेजो अर्थ की देशांतलो प्रत्येक जो नागरीक हा तेंच्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता तेज्या हाकेक मान दिवन हांगा तुमी हांगा जमलेले आसा तशेंच बाकीच्या सगळ्या गोंयकारांनी आनी ह्या दोनूय मतदारसंघ मांद्रे आनी पेडणेच्या लोकांनी म्हाका दिसता आमच्या माननीय पंतप्रधानांक
जी कितें गरज आसली देशा खातीर ती तुमी सहकार्य केल्लेलें आसा. सगळ्यान पयलीं तुमचें अभिनंदन करता. खरो म्हणजे हो जो कार्यक्रम घडोवन हाडला हो इतल्याकूच ती म्हाका खबर आसा की आमी लोकल मनीस आसा. हांव जरी परवरीन रावलो ना लोकलांसून हांव व्हडलो जाल्लो आसा की आज जे श्रीपाद भाऊन कितें दिवपाचें ठरयल्लें आहा खरें म्हणजे हें दिवन कितें तुमची तानभूक न्हिवतली काय कितें अशें ना. पूण मुद्दामून आमी हांगा येयले. आमी असो आयज जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो हो आमचो सादारण 42-43 कार्यक्रम आसा. अशा पद्दतीन आमी लोकांक डिफरंट तरेन कदाचित मांस वांटून दिताले. काही वेळार आमी पयले भाजी वांटप केलें मागीर कडधान्य वांटप केलें. पूण जे खरेंच गोंयांत प्रामाणीकपणे हांव सांगता तुमी रिक्षाकार आनी मोटरसायकल पायलट हे खरेंच प्रामाणीकपणे आपलो धंदो करतात. आनी तुमची याद करप म्हणून आमी हांगा येयल्लेले आसा. कितें तरी आमी तुमकां व्हडलेशें दिवपाक येयल्ली म्हणून ना.